नमस्कार येवकार दोनपारच्या खबरांत साहिल नारोलकराचो येवकार खबरो विस्तारान। गोयचे एके फार्मा कंपनीन नोकरीची जायरात इंटरव्यू मुंबय दवरिल्ल्यान बोवाळ। सरकार भायल्यांक नोकऱ्यो वाडटा म्हूण विरोधकांचे फारार फार। गोवा फॉरवर्डचो विजय म्हणटा कंपनीन गोंयकारांक 80% आरक्षण जाय। आरजीबी मनोज म्हणटा बीजेपीन नोकऱ्यो भायल्यांक विकल्यात। काँग्रेस म्हणटा मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें। दबावा उपरांत एड फाटी घेता म्हूण कंपनीन मुख्यमंत्र्याक चीट बरयल्या। ही एक गोंयची फार्मास्युटिकल कंपनी महाराष्ट्रान वचून एडवर्टिजमेंट रिलीज करता आनी गोंयचो सरकार ओग्गी आहा, गोंयचो सरकार बिजी आहा इलेक्शनांनी। ही असली फकाणां चलची ना आनी गोंयांत गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळूंकूच जाय। हें केन्ना जाता? हें अशें स्टेजीर जाल्लें आहा जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट देशांत सगळ्यांत हायेस्ट गोंयांत आहा आनी गोंयांत आमी गोंयकारांक नोकऱ्यो आनी गोंयचे तरूण पिळगेक नोकऱ्यो दिवंक सोदनात आनी शकनात। आनी सरकाराक जर प्रश्न केलो जाल्यार सरकार म्हणटा आमचे कडेन डेटा ना। पूण हांव पयलींच वॉर्न करता, पयलीं म्हळ्यार हो इंटरव्यू इमिजिएटली गव्हर्मेंटान इंटरव्यून करचो। हो 24 आनी 25 तारखेक इंटरव्यू आहा ते इंडोकोचे कंप्लेन हे रद्द करचे। सगळे फाटभुंयेचेर हे सगळो बॅकग्रावंड आसतना हांव वोगीच तो पिसो म्हणून बील मूव करना। हांवें एसेंब्लीन जी बील मूव केलां हांवें की 80% नोकऱ्यो प्रायवेट सॅक्टरान गोंयकारांक रिजर्व करच्यो म्हणट्यो। म्हाका तकली घुंवल्या म्हणून हांव हें बिलां मूव करना। हांव हें मुद्दाम मूव करता कित्याक ही परिस्थिती गोंयांत आसा की गोंयांत इंडस्ट्रीज आसात पूण गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळनात। हे विकसीत गोंय न्हू, हे विकसीत गोंय म्हणजे विकसीत म्हणजे आमी विकता म्हणटा पळय तशें विकसीत गोंय जाल्लेलें आसा, नॉट विकसीत गोंय। हेंच्यांनी आमचे जॉब्स आयज मायग्रंट्सांक विकलेले आहा। आयज आमी एक एड पयली एका फार्मा कंपनीची, ती कंपनी जावन आसा इंडोको। हेच्याय पयलीं ह्या कंपनीन खुबशे अशे एडवर्टिजमेंट घातलेले आसा जेतून ह्या कंपनीचे रिक्रुटमेंट जाता महाराष्ट्रांत। अशें आसतना हें कितें चल्लां काय म्हणून प्रश्न पडटा। आनी सगळ्यांत शॉकिंग गजाल म्हणल्यार अशें चल्लां आसतना सरकाराचे वतून हातूंत कसलोच इंटरफरन्स जायना आनी हे कंपनीक हें सर्रासपणी करपाक सरकार अलाव करता। हे गजालीचो आमी निशेध करता आनी आमी कंपनी कडेन डिमांड करता इमिजिएटली तांच्यांनी तो रिक्रुटमेंट प्रोसेस आपलो जो महाराष्ट्रान करपाक सोदता तो स्टॉप करचो। गोंयचे अनएम्प्लॉयड युथांक प्रायोरिटायज करचें, तांकां प्राधान्य दिवचें। गोंयचो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम सॉल्व करचो, दुसरे राज्यांतलो न्हय। मजगती विरोधकांच्या बोवाळा उपरांत मुख्यमंत्र्यान लक्ष घातलो। ते उपरांत इंटरव्यू रद्द करता म्हणून कंपनीन मुख्यमंत्र्याक बरयला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आम आदमी पक्ष सध्या बायला विरोधी दिल्ली विरोधी जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। दिल्ली बीजेपी हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान मुख्यमंत्री थंयचे मिडिया कडेन उलयलो। केजरीवालाचे पीएन खंय आपाचे खासदार स्वाती मलिवालाक बडयल्या। आतां ताचेर सेटलमेंटाक प्रेशर हाडटा। मुख्यमंत्री सावंताचो दिल्ली आपाचेर आरोप। ये जो स्वाति मलिवाल केस में दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ भी क्यों नहीं बात कर रहे हैं, वो चुप क्यों बैठा है, किस कारण चुप बैठे हैं, उन्होंने कुछ तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से जो स्वाति मलिवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना वो खुद सब कुछ बता देता है। अभी आम आदमी पार्टी ये आम आदमी पार्टी बची नहीं है, दिस इज एन एंटी दिल्ली एंटी वुमेन पार्टी हो गई है कि एक सांसद 20 साल से केजरीवाल की सहयोगी और मुख्यमंत्री के 120 करोड़ के शीश महल पर उनके उत्पीड़न होता है, उनके ऊपर एक अत्याचार होता है और खुद उस घर के मुखिया यानी वो तो गवर्नमेंट हाउस गवर्नमेंट बंगलोज है और उसमें जो उत्पीड़न होना और उसके ऊपर जो सीएम कुछ न बोलना, वो कुछ भी बात न करना, ये तो बहुत ही बेशर्मी जैसी बात है। मुझे लगता है कि उन्हीं के जो संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पे जो सीएम हाउस में उत्पीड़न हुआ है उसके ऊपर यानी स्वाति मलिवाल के ऊपर वो एडमिट भी कर लेते हैं और इसी के ऊपर 3 दिन के बाद केजरीवाल इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये उनकी खुद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और 3 दिन के बाद जब फिर विभव कुमार जो केजरीवाल के पहले पीए रह चुके थे, उनको खुद केजरीवाल अपने गाड़ी में लेके सीएम हाउस से लखनऊ लेके जाते हैं, ये क्या दर्शाता है? मुझे लगता है कि
केजरीवाल खुद होके इस कॉम्प्रोमाइज करने के लिए स्वाति मलिवाल पर प्रेशर डाल रहे हैं। बीजेपी आपाक आणि केजरीवालाक भिल्या म्हणून केजरीवालाचेर टिका करतात. आपाचे सुरेल तिळवे आणि वाल्मिकीचे मुख्यमंत्री सावंताच्या टिकेर जाप. वाल्मिकी म्हणटा मुख्यमंत्र्याचे कितें उलयलां ते दिल्लीकार केजरीवालाचे कामाचे पद्दती जाणात म्हूण ताका वेचून हाडला. मुख्यमंत्री सावंताचे वक्तव्य आयकून दिल्लीवाले हासतात. गोयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत फक्त आपल्या पार्टीचे कॅम्पेनिंग करपाक दिल्ली पाविल्लो आसा आनी थंय वचून करता कितें, फक्त केजरीवालाक गळे घालता, फक्त आम आदमी पार्टीची टिका. मुद्द्याचेर खंयचेच कॅम्पेनिंग करूंक ना. आनी तुमी मुद्दम तांचे थंयचे स्पिचीस पळयात, तांचे कितें आज कितें तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ले, एक सुद्दां मुद्द्याचेर उलोवंक ना प्रमोद सावंत. एक व्हडलो स्टेटमेंट केलो की आम आदमी पार्टी आतां ती पयले सारकी आम आदमी पार्टी उरूंक ना, ती आतां एक एंटी दिल्ली आनी एंटी विमेन पार्टी जाल्ली आसा. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता, ही जी एंटी दिल्ली पार्टी जी आसा न्ही, ती फाटली 10 वर्सां जालीं आतां दिल्लीचे लोक तांकां मोठ्या संख्येन निवडून हाडटात. म्हणजे देशाच्या इतिहासान जितले बहुमत मेळूंक ना तितले बहुमत आम आदमी पार्टीक आनी अरविंद केजरीवालाक फाटले 10 वर्सां जालीं दिल्लीचे लोक दितात. सो तुमी हे एंटी दिल्ली कशें म्हणूंक शकता. केजरीवाला पेक्षा बरी स्मार्ट सिटी गोंयान बांदल्या म्हणून तुमी म्हणूंक जाय आशिल्लें की बाबा हांवें केजरीवाला पेक्षा चड गोंयान नोकऱ्यो दिल्या म्हणून, आपणें केजरीवाला पेक्षा चड म्हारगाय गोंयान कमी केल्या म्हणून. हें तुमकां कांयच सांगपाक जालें ना. तुमी फक्त केजरीवाल असो, केजरीवाल तसो, केजरीवाल जेलीन आसा, तुमकां भंय दिसता म्हणून केजरीवाल जेलीन आसा. खंयचोच पुरावो नासतना तुमी ताका अरेस्ट केला, ताका कॅम्पेन करून दिवंक जायना म्हणून. पूण सुप्रीम कोर्टान तुमकां केलो आनी ताका कॅम्पेन करपाक टायम दिलो. आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत दिल्लीन वचून कांय स्टेटमेंट करता. जे स्टेटमेंट ताका तांचे स्पोक्सपर्सन बरोवन दिता. चॅट जीपीटी वयल्यान डावनलोड केल्ले ट्वीट करपी चीफ मिनिस्टर आमकां थंय वचून ज्ञान दिता की स्वाती मालिवाला बद्दल आमचे दिल्लीचे चीफ मिनिस्टर बाबा अरविंद केजरीवाल हांणी स्टेटमेंट करपाक जाय म्हणून. म्हाका दिसता तांची जनरल नॉलेज सामकी वीक आशिल्ल्या कारणान ताणें ह्या 2-3 दिसांतले आमचे चीफ मिनिस्टर बाबा अरविंद केजरीवाल हांणी केल्ले स्टेटमेंट पळोवना आसतले. स्वाती जी मालिवाल आसा तांचे जे व्हिडिओ आयल्या ते पळोवना आसतले, कारण तांकां संवय जाल्ली आसा चॅट जीपीटी वयल्यान ट्वीट करपाची. आनी स्पोक्सपर्सनान बरोवन दिल्ले, तांचे जे ट्रेनर आसता तांणी बरोवन दिल्ले स्टेटमेंट वाचपाची. ते म्हणटा की आम आदमी पार्टी हांकां बायलांचे पडून गेल्ले ना, महिलां विरोधी पार्टी आसा. म्हाका एक याद दिन दिसता बाब डॉक्टर प्रमोद सावंताक की प्रज्वल रेवण्णा जाणे 2700च्या वयर व्हिडिओज केले. जाणे आपल्या आजी सारक्या घरात काम करपी व्यक्तींचेर रेप करून तांचेर व्हिडिओज केले. तांचे आजो, तांचो बापूय आनी ते स्वता नातू जांकां तांकां मानताली ती, तांचे सारक्या व्यक्तींचेर रेप केल्ल्याचे तांचेर एलिगेशन आसा. ते तुमचे पार्टी तर्फे लढले इलेक्शन, ते गायब जाले. तुमकां स्वल्प कन्नड येता, ती कन्नड जर तुमी जाणा आशिल्ले जाल्यार थंय वचून तुमकां कळटलें आशिल्लें की तुमी कशे तरेन थंय तांचेर जे महिलांचेर अत्याचार जाला ताचे बद्दल तुमच्या प्रायम मिनिस्टरान ना तुमी आवाज काडलो. गोंयांत एप्रिल ते जून मेरेन 150 ते 200 मेगावॅट मायज पावर लागता. अंदू 850 मेगावॅट वापरली. फुडल्या वर्सा 950 वापरूं शकता. मंत्री सुदीन प्रुडंटाकडे उलयलो. वाडटे मागणेक लागून तमनार जायच. लोड शेडिंग अंदू कंट्रोलात. सेक्शन कॅपेसिटी परस चड लायट वापरतात जाल्यार पळोवंक खंय घराचें इन्स्पेक्शन जातलें. एक म्हणजे आमकां सदांच जी पावर लागता ती सादारण 650 मेगावॅट टू 700 मेगावॅट. आणि जेन्ना पीक आवर म्हणजे पीक डेज येता म्हणजे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील, मे आणि जून. एप्रील, मे, जून ट्युरिस्टूय गोंयांत येता, हिटूय वाडटा. आणि त्या खातीर आमकां कमीत कमी
150 मेगावॅट ते 200 मेगावॅट एक्स्ट्रा पावर मागता. आतां ही पावर पयलीं आमी बूक करून दवरनाशिल्ले. आमी येत बसून 2 वर्सां पयलीं आमी सुरवातीकूच ही पावर बूक करून दवरता आनी ही पावर जर बूक केली जाल्यार आमकां जो रेट आसा तो सादारण 7.5 एवरेज आमकां पडटा. अंदू 850 पावली. 750 मेगावॅटाची पावर अंदू आमकां 850 पावली. फुडल्या वर्सा 950 पावतली. त्या खातीरूच हांवें म्हटलां इन फ्युचर तनमार प्रोजेक्ट आमकां जाय. ना, खंयच लोड शेडींग जायना. अंदू जें पळय लोड शेडींग म्हणटा तें खंयच आमी करना. फक्त आमच्यो ट्रीप जे जाता, हांवें आतांच सांगलें, कोणी कितें उलयता पळय तातूंत अर्थ ना. ट्रीप जो जाता पळय तो इम्पॉर्टंट तांकां सारको आमकां लोड दिना म्हणून. आतां फॉर एग्जाम्पल दुर्गा आमच्या प्रभुनगरांतली गोश्ट तुमकां सांगली हांवें. तो ट्रीप कित्याक जाता? प्रत्येक घरां लोड वाडला. प्रत्येक घरां जर लोड वाडला जाल्यार ते जर दिलें, आमी 2 नवी ट्रान्सफॉर्मर आतां आमी इन्स्पेक्शन करचें पडटलें आमकां. देवी लयराईचे धोरणांचेर नाका जाल्ले उलोवपी वादग्रस्त श्रेहाद अळगळकराक दिवचले GMFC कोर्टान 4 जून मेरेन ज्युडिशियल कस्टडी फर्मायल्या. मजगतीं ताका दिवचले पुलीस स्टेशनार हाडटा म्हूण थळावे दिवचले रस्त्यार ब्लॉक केल्लो. शांतादुर्गा कुंकळ्ळेकर्णी विशीं नाका जाल्ले वादग्रस्त उलोवपी श्रेया आनी नमिता फातर्फेकाराक केपें GMFC कोर्टान सशर्त जामीन दिल्या उपरांत हो बोवाळ. हे गॅरंटेड. सो ताका लागून तेंच्यांनी ही सेफ्टी मेंटेन करपाक लागून तेंच्यानी हांगा हाडले, ताका अरेस्ट दाखयला आनी ताका डायरेक्ट वाळपय व्हरून जजा फुड्यान प्रोड्यूस केलें. आनी जजा फुड्यान प्रोड्यूस करतकूच थंयच्यान जुळीजान जेसी दिली ताका की ज्युडिशियल कस्टडीन व्हर म्हण ताका. हो सगळो प्रोसेस कोलवाळे ज्युडिशियल कस्टडीन हाड कोलवाळे. आनी एक हांव तुका गजाल क्लियर करूंक सोदता पयलीं की जे महेश आमचे आमदार आसा पळय तेंकां आमी स्वता फोन केलो. जेन्ना आमी म्हापसा आसले, म्हापसा आमकां PI एंटरटेन करूंक ना. हांवें फोन केलो, अक्षरशः म्हाका जी उतरां मेळ्ळी PI कडल्यान पळय मातशें वायट दिसलें. हांवें सरळ सांगलें आमच्या आमदाराक फोन करून मातशें अशें जालां, तुमी मातसो हस्तक्षेप करा म्हणून. तेंच्यांनी DYSP कडेन उलोवन ती कंप्लेंट FIR त्याच टायमार रजिस्टर करून PI भायर आशिल्लो तो आयलो ताबडतोब FIR रजिस्टर केली ताणें. तेन्ना आमकां समाधान मेळ्ळें. आनी इवन हांगासर जे आमचे आमदार आयले पळय हे सगळें जेन्ना हांगासर सगळें चल्लां पळय तेन्ना आमदाराक कळयलें की हें सगळें इतलें जालां. आनी आमचे पुलीस ऑफिसर आमकां हें सांगलें आमदाराक की आमकां DYSP सांगलां की बाबा आपूण ताका हांगा हाडूंक शकना, तुमी कितें करता तें करा म्हणून. तें आमी ताका कन्वे केलें. तेन्ना तेंच्यानी आपूण उत्तर दिलें, आपूण थंय येता आनी पळयता कितें जाता तें म्हणून ते हांगासर आयल्या. जी पुलीस कस्टडी ताका जाल्ल्या म्हणजे ज्युडिशियल कस्टडी जाल्ल्या 4 जून पर्यंत ताका कस्टडीन दवरलेलें आसा. फाल्यां ताका बेलूय एप्लिकेशन ते मूव करतले. पण आमी ताका इंटरव्हेन्शनूय मागतले. म्हणजे आनीक वाडोवंक जाय. तेंची इन्क्वायरी जायसर तेंच्यांनी वाडोवं येता. इतले पर्यंत ते करूं शकता. ते आतां ताका बेल दिवप ना दिवप हे जज करतलो. टील दॅट टायम तेंची इन्क्वायरी जायसर ते तेंच्या कस्टडीन उरतलेच. आनी दुसरो जे आमचे डिमांड आसा की आमकां हद्दपार करपाचें आहा. हद्दपार जे करपाचें आहा ताका लागून 3 किंवा 4 पोलीस स्टेशनाचेर तेजेर कंप्लेंट आसा जाल्यार ती कंप्लेंट 4 पोलीस स्टेशनाची घेवन आमकां कलेक्टरा कडेन अर्ज मूव करचो पडटलो आनी कलेक्टर हे डिसिजन घेतलो. मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर बुधवारा सांजे वीज पडिल्ल्यान रनवेच्या कुशीचे लायटी बंद पडल्या. ताका लागून सांजे 8 मेरेन 6 विमानां दुसरे कडेन वळोवपाची पडली. उपरांत लायट दुरुस्ती केल्या, मात प्रवाशांचे हाल. नमस्कार. काल राज्यात तसेच पेडणे वाठारात भरपूर पाऊस पडलो आणि त्याचबरोबर वीजय पडल्या. मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हांगा 4:45 वीज पडल्यान जे रनवे वयल्यान जे लायटी आशिल्ले ते बंद पडले. तेच्या उपरांत राती 8 मेरेन त्याचे काम करपाक आयले आनी तेचे भितर जे 3 फ्लायट जे आशिल्ले ते डायवर्ट करपाक आयिल्ले अशी इन्फॉर्मेशन मोपा एअरपोर्ट कडल्यान आमकां मेळटा. एकंदर काल सांजचे जे गडगडाट जाले आणि वीज पडल्या, ते वीज पडल्या उपरांत जे मोपा एअरपोर्टार रनवेचेर जे लायट आशिल्ले ते बंद पडले आनी तेच्या उपरांत 8 मेरेन तांच्यांनी ते काम हाती घेतले आणि काम केलेलें आसा. आनी 8 उपरांत थंयसरले जे बाकीचे कामकाज जे आशिल्ले सुरू जाल्या. तो मेरेन जे फ्लायट लँडींग जावपाचे आशिल्ले ते खंय तरी डायवर्ट
करपाक आयल्या अशें इन्फॉर्मेशन आमकां मोपा एअरपोर्टा कडल्यान इन्फॉर्मेशन मेळटा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. दोडामार्ग आणि गोंयचे शिमेर आशिल्ल्या अबकारी कचेरीची बिल्डिंगेची हालत वणटीक वेरो गेल्यात. पाग्यार गलगलांक बिल्डिंग परत बांदची म्हूण थळावे मागतात. दुचेलेचो आमदार म्हणटा कांय गजालींक लागून फायल आडकल्या. रोखडेच प्रश्न तडीक लायता. सध्या जर पळयशात जाल्यार दोडामार्ग 2 असले आउटपोस्ट असले पुलीस आणि एक्सायज चेकपोस्ट असले. पुलीस आउटपोस्टाची फायल हांव आमदार जाल्याक मूव करून पर्सनल फॉलो करून आज तिसर काम चालू आसा आणि फुडल्या 2 म्हयन्यान काम जातलें आनी चकाचक बिल्डींग जातली. सरकारान ताचेर 50 लाख म्हणटा. सेम वे एक्सायजीची आमी फायल मूव केल्ली आसा पॅरलली, पण थंय कितें तरी टॅक्निकल इशू आसलो, सो त्या टॅक्निकल मातसो थोडो डिले जाला. पण जशें पुलीस आउटपोस्ट जाला म्हणजे सगळें रिनोवेशन जाला, ताचे रूफ फ्लोरींग भिंती सेम स्टेजीचेर हाचे आमी करतले, तेचे एक्सायजाचे करतले आणि ते प्रोसेसान आसा. हांव ती फायल पर्सनली मूव करता आणि थोड्याच दिसांनी ते टेंडर करून आमी तें काम आमी करून घेतलें. फक्त एक्सायज डिपार्टमेंटाचो टॅक्निकल इशू आसले म्हणून ते थोडे डिले जाले. तरम गांव खतपूर घाटम भाशेन पंचायत एक सरपंच पयल्या पासून मी पळयता की हेची बिल्डींग आसात न्हू ती एकदम अशीच ही जाल्ली आहा, वाद जाल्ली आहा. आनी मी त्या साहेबांक सांगलें की हे काम मातशें बेगीन बेगीन घ्या म्हणून हाती. ते अजून हातीन घेतलेलेच ना, तशें आहा. निदान हें केलां न्हू ते ते पद्दतीन तरी करा अशें. तुमच्या दुकान आसा न्हू, कितली वर्सां तुमी? आमचें दुकान आहा तें खूब वर्सां खूब वर्सां हे आसतना वारी असते माझ्या पासून आसा चालू. तेन्ना पासून तुम्ही पळयता? तेन्ना पासून मी पळयता. अशीच आहा अशीच आहा ती जेन्ना ती कापेक घातली. पूण भितर कशी आहा ती धोकादायक आसा? भितर धोकादायक म्हणजे आसतली ती खूब वर्सां न्हू आसूंक शकता ती. आतां कापेत घालपाचें कारण कितें आसता? कापेक म्हणजे ते ह्या वर्सा तरी उलोनी फुड्या वर्सा काम करूया अशी हे पद्दतीन सगळें मोडून पडाल म्हणून तेची कापेक घातली. हां, भितरले भाग कितें जाला बी तशें? भितर भिंती आहा की खूब जुन्यो भिंती इतल्यो जुन्यो भिंती तांकां तशें कांय तशें हें जावचें ना अशें म्हाका दिसता. पूण सांगपाक जायना, पावस पडला जाल्यार तुमी कोसळोंकूय शकता. वाशे पडले, सगळे वाशे पडले, सगळे हे सायडीचे वाशे सगळे पडले आनी तेंचे निमाणे तशेंच जावन धाकलें आनी धाकून दवरलेलें आहा तें. आनी काल जेन्ना वादळ पावस येयलो तेन्ना सुद्दां ते वाशे थोडे पडल्या. ते काम करतात ते तशाच परिस्थितीन ते काम करतात. काय करतलो ते हे बाबडे आतां जीव मोटीन करून ते काम करता. 40 वर्सां जालीं आमकां बघता. आमी जेन्ना मुंबय गाडी वता तेन्ना आमी सोडा तेंकां विकी आसा तेन्ना ही बरी हाडली आनी आतां ती ही पावली व्हडोंक पावली तेन्ना काय तरी ती उपाय तेजो करा आतां. आतां ती पडटली व्हडोंक पडटलीच ती रायत ना तेका काय तुमी तेजे निर्णय घ्या आतां. उत्तर गोवा जिल्लो इंटेलिजन्स युनिटान IPLची बॅटिंग करपी 22 जाणांक ताब्यात घेतला. तांच्या कडल्यान सुमार 10 लाखाची वस्तू जप्त केल्यात. North Goa District Intelligence Unit has busted one online IPL betting racket at Parwari. Police has also arrested 3 accused persons who are native of Gujarat who were running this racket. Police has also seized 55 mobile phones and 3 laptops which were used for taking illegal bets and placing the bet. Total value of seized articles are around 55 lakh rupees. Mukesh Kumar for Prudent. शिरांचे व्हेरिकोस दुयेसाचेर उपचार करूंक GMCत एंड्युव्हेनन्स लेझर मशीन वापरूंक सुरू केल्या. लेझर ट्रीटमेंट दिवंक शिरांचे व्हेरिकोस देंवतात. GMCचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकार नव्या तंत्रज्ञानाविशीं मिडिया मुखार उलयलो. फाटल्या 4 दिसां सावन एंड्युव्हेनस लेझर मशीन उपचार सुरू केल्यात. गोंयांत सुमार 20 ते 25% लोकांक खंय हें दुयेंस आसा. A new facility
which is a cutting edge technology in the treatment of varicose veins, which is been started in Goa Medical College. And with me I have Dr. Pawan Kumar, who is an expert interventional radiologist. So the incidence of varicose veins in state of Goa is almost 20 to 25%. I suppose you know what is varicose veins. It is a condition where the veins of the leg become very tortuous, they become bluish in color and they become very big, and they do not function normally. The normal function of the vein is to return blood back to the heart, and this small thing which is seen causes a lot of dysfunction in the lower limbs. So now what we have done is we have introduced a machine which is called as endovenous laser treatment machine. Now this machine you can use through a small hole of 2 millimeters in the vein, and you put a fiber of a laser inside the vein, and you send the laser waves and you coagulate this vein, you contract this vein and reduce the size of the vein, and this becomes your treatment, and the recurrence rate फ्रान्सात फामाद कान्स फिल्म फेस्टिवलात संवसारभराच्यान सेलिब्रिटींनी घे गर्दी केल्या. महोत्सवात सुमार 130 देश वांटेकार. वेगवेगळ्या देशांनी आपली फिल्मांचे स्टॉल लायला. प्रुडंट कान्सात सचिन चट्टेकडच्यान थेट कान्स फिल्म फेस्टिवलाच्या 6व्या दिसाचो नियाळ. Countries from all around the world are represented here at the Cannes Film Festival, like Ireland, Morocco, Romania, and there's also a short film corner rendezvous industry meeting. There are also several buyers and distributors who are present here at the festival. You can also see stalls from China, Iran, and there you can see the poster which talks about censorship. As we've heard, that filmmaker Mohammad Russell Luf will be present here for a press conference which is supposed to take place on the last day of the festival, which is on 25th, and his film is in the competition section. There are also stalls from countries like Mexico, Dominican Republic, and of course there is also a stall from India. Countries like Kazakhstan, Taiwan, Taipei, Brazil, Hong Kong, and many others, more than 130 countries are here at the Marché du Film. This is not just a marketplace where countries set up their stalls, but there are discussions, conversations, and seminars also that take place at the Marché du Film. Documentaries also have a special place at the Cannes Film Festival. There's a space for them called the Cannes Docs. And there are buyers and sellers, distributors from all across the globe that come here, including the famous Shochiku from Japan and many other small and big distributors. After all, without the business of cinema, there perhaps wouldn't be any cinema at all. And as a result, at the Marché du Film, which is the biggest film market in the world here, which happens at the Cannes Film Festival, there are buyers and sellers from different parts of the world to come and, well, do the business of cinema. As a result, we have stalls from different parts of the world, different countries set up their stalls here, and also there are many studios and small-time distributors who've come from across the world to sell their films and, of course, to buy and distribute films as well. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.